नमस्कार बंधू भगिनीचे हांव म्हापशेच्या नागरिकांकडल्यान स्वागत करता। आज आमी एक मुद्दो घेवन हांगा आयिल्ले आसा तो फाल्यांच्या झेंडा वंदनाचो फ्लॅग हॉस्टिंगाचो जे म्हापशा जावपाचें आसा। आता गेली 50-60 वर्सां म्हापशाचें जे फ्लॅग हॉस्टिंग आसा ते जे सत्यहिराच्या समोर म्हणजे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हाच्या गार्डना मुखार जे सर्कल आसा त्या सर्कल म्युनिसिपल सर्कल म्हणटात आमी त्या म्युनिसिपल सर्कलाक हे झेंडावंदन जाता आणि ताजो टायमिंग जो आसा तो 9 आसा। अशें सेगीत आता 50 एक वर्सां 9 थंय म्हापशेचे ज्येष्ठ नागरीक म्हापशेचे स्वातंत्र्य सैनीक आणि लोकल बॉडीज म्हणून मागीर म्युनिसिपालिटी येवंक लागली। अशें करून करून जे सामान्य नागरीक आसा ते जे फ्लॅग हॉस्टिंग करता ते थंय करता आणि ह्या वर्सा तांणी कितें केला जो 9 जो टायमिंग आशिल्लो तो चेंज करून काय 8 केला आणि थंय स्कुलाची भुरगीं येता कारण ते भुरग्यांचे स्कुलान फ्लॅग हॉस्टिंग आसा 8 आणि ताज्या उपरांत ते सोंपतकच हांगा येता म्हणून सगळ्यांक सोयीस्कर असो 9चो टायमिंग जो आसा तो हांगा पयलीं पासून आसा। आणि ह्याच वर्सा कितें केला की जो मिनिस्टर आसा रोहन खंवटेबाब ताका खंय फ्लॅग हॉस्टिंग जे करपाचें आशिल्लें 8 सुमार कलेक्टरेटान ताणें सांगला की ना आपल्याक 8 जमचें ना कितें तरी ताजी अडचण आमी नको म्हणून ताणें सांगला की 8 आपल्याक जमचें ना म्हणून ताणें ते 9 दवरूंक सांगला म्हणून ते 9 कलेक्टरेटाचेर दवरला पळय ते दवरला 9 म्हणून हे जे फ्लॅग हॉस्टिंग आसा जे नागरिकांचे फ्लॅग हॉस्टिंग आसा ताजो टायमिंग काय हालोवन 8 गेला। आता कोणे हालयलो तो टायमिंग आणि कोणाक हक्क दिला हो हालोवपाचो टायमिंग तो म्हाका कळना। अरे पयलीं म्हणजे जर मिनिस्टराक फावना तूं कर 9कूच लोक थंय चडशे ना ते जे फ्लॅग हॉस्टिंग आसा ते शासकीय फ्लॅग हॉस्टिंग आसा आणि ते बार्देजाचे म्हणून आसा आणि ही जी प्रथा आसा प्रत्येक तालुक्याचेर फ्लॅग हॉस्टिंग करपाची ती हालींच चालू जाल्ली आसा ह्या 5-10 वर्सांक हे पयलीं नाशिल्ली। सो ते जे तुमी नवे कितें उपक्रम चालू केला पळय ज्या कडेन मिनिस्टर येता थंय तुमचे ब्युरोक्रेट्स येता थंय गव्हर्नमेंटाचे ऑफिसर्स येता तांकां घेवन तुमी 9 करा आमचो तातूंत कांयच येना आमी ताज्या बद्दल काय म्हणिना तुमी 9 करा 10 करा 8 करा पूण हो जो फ्लॅग हॉस्टिंग आसा म्हापशेचो जो नागरिकाचो आसा तो प्रथे प्रमाणे आणि लोकांच्या सोयेनुसार हो 9कूच जावंक जाय आणि 9कूच थंय लोक येतले 8 जर थंय फ्लॅग हॉस्टिंग दवरत थंय कोण येवपाचें ना लोकांक खबर ना म्हणून हांव जे कोणे हे कितें चेंज केला बदल केला ताजे कडेन मागता की आतां सर्क्युलर काडचे आणि हे जे म्युनिसिपालिटीचे फ्लॅग हॉस्टिंग आसा ते आतां म्युनिसिपालिटीचो जाला एक्चुअली ते ज्येष्ठ नागरीक मागीर स्वातंत्र्य सैनीक प्रामुख्यान तांच्या खातीर ते आशिल्ले आणि ते जे फ्लॅग हॉस्टिंग आसा ते 9कूच जावचे अशी हांव मागणी करता कारण फाल्यां 9कूच हे म्हापशेकार थंय येवपाचे तो 50-60 वर्सांचे जाता आणि तो फ्लॅग हॉस्टिंग इंडिपेंडन्स डे आसा पळय तो फ्लॅग हॉस्टिंग आमचो एक स्वतंत्र सैनीक करता आणि आमचे लिबरेशन डे आसा तो म्युनिसिपालिटी करता पण आयज म्हाका दिसता हे मिनिस्टर सगळे न्हिदलेले आहात आणि तांकां टायम ना आता त्या खातीर तेणी आपलो टायमिंग चेंज केला आणि तो खंय तरी बार्देजान करपाक जाय पळय जो फाल्यां रोहन खंवटे येवपाचो आहा ताका तो 8 उठून सकाळी फुडें देशा खातीर येवपाचें ना तो न्हिदपाक जाय ताका आरामशीर ताका 10 करपाक जाय म्हणून तो थंय हें केला। आतां हो जो फ्लॅग हॉस्टिंग हुतात्मा चौकार जाता तो फ्लॅग हॉस्टिंग सगळे भुरगे जे स्कुलाचे आहात ते आपले फ्लॅग हॉस्टिंग स्कुलांनी करतात आणि मागीर थंय वयतात मार्च पास्ट जाता तो फ्लॅग हॉस्टिंग 8-15 दवरला आणि सगळे नागरिकांचो फ्लॅग हॉस्टिंग जाता आणि हे सरकार कितें करून दाखोवंक सोदता कोण जाणा सुस्त न्हिदल्यात आयज काल सगळे जाय तशें आपल्याक अंदाधुंदी करता ती करची न्हू अजून पासून टायम आसा आणि हेच्या फुडें आतां जर जायना जाल्यार तो फ्लॅग हॉस्टिंग हो 9 आमी करचो। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.